नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो. गोयची मायनिंग रिव्ह्यू याचिका अध्यादेश दोन्ही शाळेल्यांत जमा. मुखेल सचिव धरून मायनिंग संचालकाची अटॉर्नी जनरलाकडे दिल्ली रिव्ह्यूवाचेर चर्चा. मात नेमके कांयच ना. मान्सून गोंयांत पावलो. फुडले 3-4 दीस गोंयांत उटंगार. शुक्रारा उटंगाराचो रेड अलर्ट. हवामान खात्याचो अदमास. उटंगाराच्या पावसान मान्सूनाची गोंयाक सलामी. वीज मंत्री मडकयकाराची प्रकृती गंभीर. अजून प्रतिसाद ना. इस्पितळांत वचून आयिल्ले म्हणटात आतां फक्त प्रार्थना. गोवा डेरीचे स्कॅमांनी सीएचे चौकशी समितीक दिसले गैरव्यवहार. समितीची चौकशी पुराय. फुडली ॲक्शन घेतलो सहकार प्रबंधक. दुसरे वटेन खावडीची दरवाड देवंक दूधकार आक्रमक. संविधान धोक्यांत म्हूण गोंयच्या आर्चबिशपान काडिल्लें पत्रक 2019च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर. नायजेरियन रशियनाचो उपद्रव चर्चीक दिसना. हिंदू संघटनाची चर्चेचेर खर प्रतिक्रिया. आणि फिफा वर्ल्ड कप सुरू जावंक उरलो एकच सप्तक. रशियात गोंय सरकाराची मायनिंग रिव्ह्यू याचिका आणि अध्यादेश दोन्ही सध्या शाळेल्ल्यांत जमा. मुखेल सचिव धरून मायनिंग संचालक आणि सहाय्यक संचालक बुधवारा सावन दिल्ली आशिल्ले. अटॉर्नी जनरलाक मेळ्ळे. रिव्ह्यू याचिकेचेर चर्चाय जाली. मात रिव्ह्यू याचिका सुप्रीम कोर्टा मुखार नेमकी केन्ना फायल जाता ताचेर कोणूच तोंड उगडिना. रिव्ह्यू भायर पडल्यारच अध्यादेशाचो मार्ग. सध्या रिव्ह्यूय हुमकळ्ळा आनी अध्यादेशूय ना. गोंयचो मुखेल सचिव, खंड संचालक आनी सहाय्यक संचालक बुधवारा दिल्लीक गेल्ले. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालाक मेळून गोंयच्या मायनिंग बंदीचेर उपाय काडूंक रिव्ह्यू याचिकेचेर चर्चा जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयच्या मायनिंग बंदीचेर सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू याचिका घालपाची तयारी चल्ल्या म्हणूनय सुत्रां सांगतात. ताचो निकाल लागल्या उपरांतूच अध्यादेशाचो मार्ग उक्तो जातलो. रिव्ह्यू याचिका सध्या तयारेच्या पावंड्यारूच हुमकळ्ळ्या आनी ते खातीर अध्यादेशाचो मार्गूय बंद. मोदी सरकार गोंयचे मायनिंग बंदीचेर कितें तरी उपाय काडटलो. परिकार येतकीच सगळे जाग्यार पडटले म्हूण सांगून बीजेपीचे मंत्री आमदार सध्या दीस दुखलीत आसात. मात निर्णय हालचाली पळयल्यार खंयचे खंय कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मान्सून गोंयांत पावलो. फुडले 3-4 दीस गोंयांत उटंगार. शुक्रारा 8 तारखेर पावसाचो रेड अलर्ट. अंदू मान्सूनाचे सुरवातीक उटंगाराची शिटकावणी मेळ्ळ्या. पणजे वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडले 3-4 दीस गोंय आनी कोकणांत मोठो उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू सुमार 95% मान्सूनाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयच्यान हो मान्सून कोकणा वटेया महाराष्ट्रांत पातळपाचो. Today the monsoon has touched the Goa. It has reached, the northern limit has reached up to Marmagua. So the whole south Goa has been covered under the southwest monsoon. And during next 24 hours, it is expected that the whole Goa will be covered and monsoon will advance into Kokada area. As forecasted yesterday, the widespread rainfall was recorded over the Goa. And heavy rainfall was recorded at Kanakona. 74 mm rainfall was recorded at Kanakona. The monsoon will become very active during next 3-4 days. So all the 5 days the forecast is light to moderate rain at most places. All the places we will get good rainfall. And heavy rainfall warning issued from today, and that heavy to very heavy rainfall is expected at isolated place during next 24 hours. And heavy rainfall warning issued from today, and that heavy to very heavy rainfall is expected at isolated place during next 24 hours. Tomorrow there is more heavy rainfall expected. So the forecast is heavy to very heavy rainfall at few places and extremely heavy rainfall at isolated places. So red alert is given on the 8th of the June for heavy rainfall. After that
that heavy rainfall, extremely heavy rainfall is not expected, but heavy to very heavy rainfall will be on 9th and 10th at few places. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराची प्रकृती अजून गंभीर आसा. सर्जरी उपरांत तांणी अजून प्रतिसाद दिल्लो ना. ताची हार्ट रेट बरी आसा, मात अजून गुंगेंतल्यान तो भायर आयिल्लो ना. इस्पितळांत वचून ताका पळोवन आयिल्ले म्हणटात आतां फक्त प्रार्थना. दर दिसा जिमात वचून व्यायाम करपी, योगा करपी मनीस असो दुयेंत जाता हें चिंतपूच कठीण. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.